नमस्कार. 9वी इयत्तेच्या कोंकणी पाठ्यपुस्तकातली इष्टागत ही योगिनी आचार्य हांणी बरयल्ली कविता आज आमी वेगळ्या पद्धतीन शिकुया. इष्टागत ही कविता मातयेतले गंध ह्या कविता झेल्यांतली आसा. ह्या पुस्तकाक साहित्य अकादमीचो युवा पुरस्कार फावो जाला. दीपा मलिक आणि वाडदीस ही दोन पुस्तकां ताचे कोंकणी बाल साहित्यातले योगदान. माधुरी पुरंदरे हांचे चित्रवाचन हे पुस्तक ताणे कोंकणीत अणकार केला. गोवा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसायटी आणि सडा बंदखण हांगा ताणे समुपदेशनाचे काम केला. सध्या आदिवासी कल्याण खाते हातून सहाय्यक संचालक म्हणून वावर पळयता. इष्टागतीचो सुंदर अर्थ आपल्या उतरांनी स्पष्ट करपी योगिनी आचार्य हाच्या तोंडातल्यान ताचेच विचार आयज आमी आयकुया. हांव ताका पयलो प्रश्न करता. योगिनी बाय, सान बाळका कडेन कशे रितीन इष्टागत करूं येता अशें तुका दिसता? इष्टागतीक वयाची मर्यादा आसता अशें म्हाका अजिबात दिसना आनी ताकाच लागून आमी सान बाळका कडेन सुद्दां इष्टागत करूंक शकता. जे वेळार आमच्या घरांत एक ल्हान भुरगें जल्माक येता त्या वेळाचेर ताजे बरोबर एक वेगळेंच नातें जुळटा आमचें. ताजें हांसप, ताजें उलोवप, ताजें आमकां पळोवन हांसप, ह्या गजालींक लागून कितें जाता, एक वेगळे तरेचें नातें आमचे भितर निर्माण जाता आनी आमीच आमचें भुरगेंपण तांच्या रुपान जियेता. ताका लागून म्हाका अशें दिसता की हें नातें जें आमच्या ल्हान भुरग्या कडेन जें जुळटा तें इश्टागतीचें. हय, बरोबर तुजें. इष्टागतीक वयाचें बंधन लागना. इष्टागतीक व्हांवत्या काळा बरोबर व्हांवप ह्या उतराचो अर्थ स्पश्ट कर. म्हाका अशें दिसता की इष्टागत आनी इष्टागतीचें रूप व्हांवत्या काळा बरोबर बदलपाक जाय. म्हळ्यार कशें आसा, ज्या तरेन आमचें नातें आमच्या आवय बापाय बरोबर आशिल्लें तशेंच आमचें नातें आमच्या भुरग्या बरोबर आसूंक जाय अशें ना. वेळ बदलता तशें नात्याचें रूपूय बदलता. म्हळ्यार जेन्ना भुरगीं आनी आवय बापूय एक इश्ट जाता त्या वेळाचेर सगळें चित्रूच बदलता घराचें. पयलींच्या तेंपार आमकां भंय दिसतालो आई बाबा कडेन उलोवपाक जावं टिचरी कडेन उलोवपाक. एक वेगळो पड्डो आसतालो आमच्या भितर आनी तांच्या भितर. पूण जसो वेळ बदलता तशें जर हें बदललें, हें जर आमचें नातें बदललें आमच्या आवय बापाय बरोबर, टिचरी बरोबर जावं कुशीक आशिल्ल्या लोकां बरोबर, जाल्यार खुबशे बदल घडूं येता आनी एक वेगळें नातें तयार जावं येता. आनी ताकाच लागून म्हाका अशें दिसता की इश्टागतीचें रूप बदलचें काळा बरोबर. काळा वांगडा मनशान बदलूंक जाय. हय, बरोबर तुजें योगिनी बाय. आतां म्हाका सांग, भुरगीं आनी आवय बापूय, घोव आनी बाय हांचे मदीं इश्टागतीचें नातें कशें निर्माण जावंक शकता? आमकां न्ही सदांच शिकयतात की कांय नातीं तशाची तशी आसपाक जाय. म्हणजे आवय आवय, बापूय हो बापूय, आनी तांचे कडेन वेगळे आमी इश्टागत बी अशें करूंक जायना. अजून सुद्दां खुबश्या घरांनी तशे विचार आसात. पण म्हजें मत मातशें वेगळें. म्हाका अशें दिसता की जेन्ना आवय बापूय आनी भुरगीं इश्ट जातात तेन्ना आवय बापाय कडेन भुरग्याक कितें सांगपाक भंय असो दिसना. जरी एक चूक सुद्दां जाली तांच्या कडल्यान तरी ते खूब सहजपणान सांगपाक शकता. तशेंच घोव बायलांचें नातें कशें आसूंक जाय. एकामेकांक समजून घेवपाचें, एकामेकांक आदर दिवपाचो, सम्मान दिवपाचें, अशे तरेचें नातें आमकां आसपाक जाय. आनी जे वेळाचेर इश्टागत जाता ह्या सगळ्या भितर, म्हणजे आवय बापूय आनी भुरगीं, घोव आनी बाय, ते वेळार तांच्या नात्या भितर एक औपचारीकता आसना आनी अशे तरेचें नातें चड फुलता. नातें हें सदांच मुक्त आसपाक जाय. विचाराचें मेकळेपण नात्यांत आसपाक जाय. बरो सुंदर विचार दिलो तुवें. आतां हांव तुका शेवटचो प्रश्न करता. जाणटेपणांत इश्टागतीचो हात कशे रितीन दिवं येता अशें तुका दिसता? आजी आजो आसता तांचे बरोबर नातरांचें एक वेगळें नातें जुळटा. अशें म्हणटात की जाणटेपण हें दुसरें भुरगेंपण
आनी आमच्या आजी आज्याक वेगळें कितें जाय आसता. आमी तांचे कडेन उलोवप, तांचे कडेन हांसप, तांचे बरोबर फकाणां करप हेंच तर जाय आसता. आनी तांची हीच इल्लीशी अपेक्षा आसता की आपल्या भुरग्यांनी आपल्या नातरांनी आपल्या कडेन उलोवचें, आपल्या कडेन खेळचें. आनी हें जर हांवें तांचे कडेन तांच्या उतरत्या वयान केलें, तांच्या जाणटेपणान केलें न्ही जाल्यार एक इश्टागतीचें वेगळें रूप आमच्या समोर येतलें अशें म्हाका दिसता. इश्टागतीचें नातें हें एक श्रेष्ठ नातें. रक्ताच्या नात्यांत पर्याय नासता, इश्टागतीच्या नात्यांत पर्याय आसता. एक ल्हानसो धागो इश्टागतीचें नातें निर्माण करपाक पुरो जाता. विचाराचें स्वातंत्र्य हेच इश्टागतीचें मुळावण अशें म्हाका दिसता. इश्टागतीचें नातीं आमी जपूया. मन मेकळें करपाक आधाराची, मायेची, आपलेपणाची गरज आसता आनी थंय इश्टागतीचें नातें श्रेष्ठ थारता. इश्टागत करूं येता कोणाच्यान कोणा बराबर. एका सान बाळका कडेन, निकतेच उलोवंक शिकतल्या भुरग्या कडेन याद करूंक आपलें भुरगेपण. इश्टागत करची आपल्या पिळगे कडेन, करची फकाणां एकामेकाची, वावचें बदलत्या काळा बराबर. इश्टागत करची धुवेन आवय कडेन, पुतान बापाय कडेन. इश्टागत करची बायलेन घोवा कडेन, घोवान बायले कडेन. करूंक जीण सुखाची, सांबाळ नासतना रीत जना मनाची. इश्टागत करची आपल्या आज्या कडेन, ताच्या थरथरपी हाताक आपल्या इश्टागतीचे घट्ट हात दिवंक. इश्टागत बसना खंयचेच फासकेत, ती आसता मूक